विसा उपरांत तुमकां येवकार. केंद्र सरकारान मिनाचेर वाडयल्ली 10% निर्गत ड्युटी गोंयाक लागू करची न्हय अशें निवेदन गोंय मीन निर्गतदार संघटना केंद्र सरकाराक करपाचें आसा. बेरेस्तारा संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी तांच्या कानार ही गजाल घाली. हो विशय आपल्याक केंद्राच्या कानार घालचो पडटलो अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. केंद्र सरकारान मिनाचेर निर्गत ड्युटी आनी 10% वाडयल्या. 30 डिसेंबरासावन वाडिल्ली निर्गत ड्युटी लागू जाल्या. मिनाचे लम्स आनी फायन्साचेर सरसकट 20% आशिल्ली निर्गत ड्युटी आतां वाडून 30%चेर पावयल्या. गोंयाक ही वाड परवडपाची ना, कारण हांगासरले मीन कमी ग्रेडीचे अशें गोंय मीन निर्गतदार संघटना म्हणटा. ते केंद्रीय खण अर्थ आनी वाणिज्य मंत्रालयाक मेळून गोंयाक सध्या ह्या वाडयिल्ल्या ड्युटींतल्यान कडेक दवरचे अशी मागणी करपाचे आसात. We have approached the state government and we will be approaching the centre, especially the Mines Ministry, the Commerce Ministry, as well as the Finance Ministry, to put forth our genuine demands or requests and to request for a waiver of this high export duty for low-grade ores of Goan origin. And we hope that our request would be considered by the centre. Major two players such as Australia and Brazil, they can easily wipe out India, in fact, and Goa being a part 50%, approximately 50 to 40% to 50% can be wiped out. ताणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक एक निवेदन दिला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणटा, गोंय मीन निर्गतदार संघटनेन म्हाका निवेदन दिला. ताचो पयलीं अभ्यास करचो पडटलो, मागीरच कितें करपाचें तें थारायतलो. हें निवेदन केंद्राक धाडपाचेरय विचार करतलो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सानय ह्या वाडयिल्ल्या ड्युटीचेर खर हरकत घेतल्या. GCCIन तशें एक पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीकूय बरयला. ताचे गोंयच्या मायनिंग वेवसायाचेर कितें परिणाम जावं येतात ते सविस्तर ह्या पत्रांत सांगला. गोंयचे मीन कमी ग्रेडीचे, फकत हाय ग्रेड मिनाच्या निर्गतीचेर निर्गत ड्युटी वाडोवची अशें GCCIन मागला. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार सनी नार्वेकार. मोटारी पावनात त्या वाठारांत वचून उदरगतीची कामां जाग्यार घालपा खातीर सांगे पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी एका बरोबर स्कुटरी घेतल्यात. नगरसेवक म्हणून जे मानधन मेळटा ताचेर रीण काडून ह्यो स्कुटरी घेतल्यात अशें नगराध्यक्ष संजय रायकार म्हणटा. वेचून आयल्या उपरांत लोकप्रतिनिधी लोकांची कसलीच कामां करिनात अशी चडशा लोकांची कागाळ आसता. सांगे पालिकेचे सगळे नगरसेवक मात तशे नात हे तांणी सिद्ध करून दाखयला. लोकांची कामां बऱ्या पद्दतीन करूंक मेळची म्हणून 10 नगरसेवकांनी रीण काढून स्कुटरी घेतल्यात. ज्या वाठारांत मोटारी पावनात थंय वचून आता हे नगरसेवक उदरगत करतले. वाडे कोणाक कितें जालें कसल्या कामा खातीर स्कुटर जाय पडटात, त्या खातीर आमी ठरयलें की आमी सगळ्यांनी प्रत्येकान लोन घेवन ही स्कुटर घेवच्यो. त्या खातीर त्यो 3 म्हयने पयलींचो प्रोग्राम आज त्यो आमकां आयल्यात. आयच्यान त्यो सुरवात जाता की वाड्यान जर कसलीं कामां आसत ज्या जाग्यार गाडी वचना आनी खंय वचून गटार पळोवपाक जाय, कितें काम पळोवपाक, त्या खातीर स्पेशल आमी स्वता पयशांनी जो आमकां पळय कितें पेमेंट मेळटा तेतूंतले मायनस करून अशें करून लोन पद्दतीन आमी स्वता पयशांनी गाडी घेतल्यात आनी आजून आमी लोकां खातीर करपाक सोदतात. सांगे पालिकेच्या नगरसेवकांनी घेतिल्ल्यो ह्यो स्कुटरी एकाच रंगाच्यो आसात. सगळ्यांक एकाच लायनीत नंबर आसात. ह्या स्कुटरीचेर पुराय पालिका वाठारांत भासाभास चल्ल्या. सांगेच्यान आमचो खबरांकार मयूर नायक. प्रादेशीक आराखड्याचेर शार आनी ग्राम नियोजन मंडळाच्यो सुनावण्यो सध्या बंद दवरच्यो तशेंच आचारसंहिता लागतकीच दिल्ले बांदकाम परवाने रद्द करपाची मागणी पियन सिटीजन फोरमान केल्या. ही गजाल तांणी वेंचणूक आयोगाच्या कानार घाल्या. सुनावणी घेतना मंडळान लोकांक एखाद्या गजालीचें उतर दिवप म्हणजे वेंचणूक आचारसंहिता मोडप. प्रादेशीक आराखड्याक हरकत घेवपी पंचायत समित्यांक बरोबर घेवन शार आनी ग्राम नियोजन मंडळ सध्या सुनावण्यो घेता. कांय दिसांनी प्रादेशीक आराखडो 2021 तयार जाव येता. मात अशें करतना मंडळान त्या लोकांक अमूक एखादी गजाल करपाचें उतर दिवप म्हणजे आचारसंहिता मोडप अशें फोरमाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकार म्हणटा. कारण इलेक्शन कोड लागल्या उपरांत ही तेंची हियरिंगां पळय तेणी चालू केल्या ती इनलिगली. हे सरकाराच्या BJP, NCP, AMG यांच्या सांगण्याचेर हे लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करतात की हो प्लॅन पळय आसा तो आमी करेक्शन करतात, तुमचे मागण्यो सारक्यो करतात. पूण हे जावंक शकना. चीफ इलेक्शन ऑफिसराकूय सांगलां की हे ताबडतोब तुमी हें बंद करचें आनी हें लेटर आमी चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेकाय धाडलेलें आसा की हें ताबडतोब हें जें चल्लां पळय तें ताबडतोब बंद करपाचें.
आचारसंहिता लागले उपरांत बांदकामां करपा खातीर दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे अशें फोरमाचे सल्लागार यतीश नायक म्हणटा. साळगांवांत भाजपाचो दिलीप परुळेकार, सुरेश परुळेकार खंय लोकांक सामाना वाडटात. नाल्यार हेंचे कडेन खंयच्या पयशे 1 किलो तांदूळ, 1 किलो साकर, 2 नाल्ल रवो हे घरांनी आतां वांटून कमेस केलां सुरेश पारुळेकारान, दिल्ली पारुळेकार आनी इलेक्शन कमिशनरचे म्हणटा आमी दोळो धरून आसा, खंय दोळो धरून आसा, कोणाचे दोळो धरून आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. परवरीचे जनहित मंडळ आणि भारत विकास परिषदेन सामाजिक विशयांचेर शारदा व्याख्यानमाला ही 3 दिसांची कार्यावळ दवरल्या. आयतारा परवरे विद्या प्रबोधिनी शिक्षण संकुलात व्याख्यानमाळेचे उक्तावण जातलें. कीर्तनकार आनी वक्तो म्हणून चारुदत्त आफळेचे उलोवप आसतलें अशें शारदा व्याख्यानमाळेचो संयोजक देविदास कुडवान सांगलें. जनहित मंडळ परवरी आणि भारत विकास परिषदेन व्याख्यानमाळेची कार्यावळ सांगपा खातीर बिरेस्तारा पणजे पत्रकार परिशद घेतली. जनहित मंडळाचो अध्यक्ष भिवा मळीक, भारत विकास परिषद परवरेचो अध्यक्ष संतोष कामत आणि शारदा व्याख्यानमाळेचो संयोजक देविदास कुडव पत्रकारांक म्हायती दिताले. 2009 सावन ही व्याख्यानमाळ चलता. अंदू 3रे वर्स. कार्यावळीची म्हायती देविदास कुडवान दिली. ह्या वर्सा विशय आमची जेन्ना संयुक्त मिटींग जाल्ली तेन्ना असो ठरलो की एक कन्सेन्सस जावन अशे विशय ठरता आमचे. तातूंत विशय असो ठरलो की पयल्या दिसा आमी पानिपतचा रणसंग्राम अशे 2 भागांत, पयल्या दिसा आनी दुसऱ्या दिसा दोन्ही दीस पानिपतचा रणसंग्राम हो विशय चलतलो, भाग 1 आणि भाग 2. आणि 3ऱ्या दिसा नेताजी सुभाषचंद्र बोस. पेशव्यांच्या काळातल्या आंदोलनाचो इतिहास लोकांक खबर आसचो म्हूण पानिपतचो रणसंग्राम हो विशय दवरला अशें संतोष कामतीन सांगले. ताजो एक आढावो घेवपाचो खूब गरजेचो आसा. तातूंतल्यान ते जी युद्धांत पावले आनी मागीर युद्धा उपरांत ताजे कितें इफेक्ट जाले भारताचे अजून मेरेन आमी ते भोगतात तशें पळोवंक गेल्यार. जर आमी ते युद्ध जिंकिल्ले पानिपताचे जे 1961 जाल्ले तर कदाचित हांगा ब्रिटीश पोर्तुगीज हे पावचे नाशिल्ले. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.